नमस्ते नमस्कार यूथ ऑफ जीएसबी ऑडियन्स स्वागत जीएसबी उद्योग मळल कार्यक्रम तुम्ही मस्त वारदकून पळोवन येता सची मस्त जना हेल्प जाता सा मळले खुशी आणि मस्त जनाल मेल येवचे स्टार्ट जाला नन्ना तू काय मगान स्वागत करतास मेल कसा म्हण येतास म्हळ्यार आमगेले कंपनीत काम आसा तुमकां कोणाक गोत असल्यार सांग्याची म्हणून तसले आजी ऍड केला हांतू लिस्टान तू ऍड केला लायक एक रेस्पॉन्स डेव्हलप जाता आणि कसं म्हळ्यार तुमकां यूज नतला रे म्हळ्यार ಕೆಲವು जन काम असता मस्त वर्स लागून काम करता असता तांकां हे शो पळोवन कसं यूज ना जाल्यार तांकां कशी यूज करून घेवीत म्हळ्यार तांणी एक अर्ध घंटे टाइम स्पेंड करून एक 4 जणांक सांगला रे असं चल काम हांगा अस काही तो पळय ट्राय करी म्हळ्यार एक समाज सेवे जाल्ले आणि एकल्याक काम कोण दिलें एक तृप्ती मेळटा म्हळ्यार एकल्याक काम कोण दिलें रे ताका सगळे फॅमिली एक हें जाता आणि चढावत कसं म्हळ्यार ताका काम मेळ्ळां रे तो तागेले नॉर्मली पुरा जेन्ना लोन घेवन आसताची EMI तांगेले म्हळ्यार इवन ते आमगेले लोन्स भरच्या सुरू करताचे तो डिफॉल्ट जायना लोन डिफॉल्ट जायना एक पण लोन डिफॉल्ट जाल म्हळ्यार मागीर सिबिल रेटिंग मागीर मुखारसून तांगेले भविष्याक कश्ट ना आनी तुमकां आतां एज्युकेशन लोन फुडें चीप आशिल्लें आतां मस्त चड जाला ताजी रेट ऑफ इंट्रस्ट कंपॅरेटिवली पर्सनल लोना वरी जाता आसता नेक्स्ट तशी तेदना तांकां म्हळ्यार हांव आतां आमगेले ऑफिसान तूं पुरा जेन्नाक सुरवेक आमगेले स्टाफ आशिल्ली एकली ती जॉयन जाले नंतर तिका ಸ್ವಲ್ಪ दीस 1-2 महिने नंतर अशी निमगेले तुगेलें कसं हें एज्युकेशन लोन आसा म्हणून वय असं लोन आसा म्हणून म्हणलें कितलें आसा म्हणून मागीर आमी वचून बँका वचून उलोवन हांव आनी तिणें वचून उलोवन तिका गोत ना सो तें लोन शेड्यूल पुरो चॅक करून EMI स्टार्ट करता कितले मिनिमम जाता तितले करून केलें म्हळ्यार हें इट्स आउट ऑफ हें सिलेबस वय सुरवेक काम मेळ सुद्दां सुरवेक म्हळ्यार चडजान फ्रेशर्स खंडीत लॅपटॉप की एक एज्युकेशनाची फीज भरच्या की ट्युशन फी भरच्या की लोन काण आसताची कसं जावं सुरवेक द मोमेंट तुमकां काम मेळ सुद्दां सुरवेक एक म्हयनो 2 म्हयने जाले सुद्दां बँका वचून मेळ न्हू तुमगेलें शेड्यूल कराचें आनी हांव सांगचें कसं म्हळ्यार तुमकां अशी एक तुमकां एक 15,000 सांबाळ मेळ्ळ्यार बँकाच्या 15,000 मेळटा म्हूण सांगू नाकाची ताका एक 8,000 दो 7 दो मेळटा म्हण 50% उणी कोन्न सांगाची ताका तेदन तो लोन रिशेड्यूल करून तुमकां एक सादारण कितलो बरो येता म्हण ना जाल्यार तुमी 15 मेळटले तो 8 दो 10 म्हण सांगून सोडता EMI तें कश्ट कसं म्हळ्यार आमगेले पुरे स्ವಂತ अनुभव ताका एक उलोवन घेवन ताका बँक मॅनेजराक सुरवे बँक मॅनेजराक मेळ्ळूं ताका एक कन्विन्स करता ना कसं नाही प्रॉब्लम ना तो रिशेड्यूल करून एक ಸ್ವಲ್ಪ कसं म्हळ्यार आणे वांचू कन्वे हाका नवें काम मेळ्ळां आणे आशिल्ल्यान एक 75% लोन भरूं गेला रे नाही अशी एक ट्रिक कसं म्हळ्यार आजी तर नाही पळय ताका ते पक्कने चड बंदिता आनी कसं म्हळ्यार तुमकां एक EMI दो एक्स्ट्रा भरला ताण म्हयन्याक आतां सपोज 4,000 EMI आसा म्हण लेखाची तांकां मस्त बेनिफीट जाता ताका एवरी इयर ते 12 मंथ्स 4,000 रुपीज 12 मंथ्स तुमी भरतना एक दोन EMI तुमी 4,000 एक्स्ट्रा भरल्यार डायरेक्टली प्रिन्सिपल वता एज्युकेशन लोन म्हण नाही खंयचे लोनाकय जाता खंयचे लोन पुरो जाल्यार 20 वर्साची टर्म आसल्यार सुमार 11-12 वर्स भितर एंड जाता वर्साक एक 2 EMI एक्स्ट्रा भरका कशी पण कोण एक्स्ट्रा भरका तें इट्स काइंड ऑफ टिप्स उद्योगाक येवया तपास आमी फर्स्ट कामाक आज बत्तासाची खंयची काम अवेलेबल आसा म्हण पळया स्क्रीना वयर यायला फुल स्क्रीन येता सॉफ्टवेअर इंजिनियर एक रिक्वायरमेंट आसा म्हणून घाललास BE BCA MCA तशेंच 2 वर्षाचे एक्सपिरियन्स हें कसं म्हळ्यार नवीन ना तुगेलेची कंपनी अबिमो टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून सांगू न्हू जावा PHP ऑरेकल MySQL गोतसुका सॅलरी नेगोशिएबल म्हळ्यार बेस्ड ऑन दी इंटरव्यू कशी परफॉर्म करताची म्हणून तुमगेलें ऑफिस खंय हांगा तो कोर्टान तूं जाता ऑफिस बट हें केलो पण हांव क्लायंट लोकेशना पेटयता मुंबईक म्हळ्यार चल्ले जाल्यार म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ लायक मेल फिमेल दोन्ही घालना हांवें पक्कने कोणी लायक आयल्यार तांकांय खंय दो विंगड खंयचे अंत तो अकोमोडेट करूं येता म्हळ्यार इंग्लीश कन्नड हिंदी बरयला कसं म्हळ्यार मुंबईचे एक प्रोजेक्ट वच्चे हें आसतालें सो तशी ते इम्प्लिमेंटेशना वचच्याक सदां चल्ले जावपाक जातालें मुंबईक वय तशी कॉन्टॅक्ट नंबर आनी आतां सॅलरी ना म्हणून जायना आमी म्हळ्यार घाल न्ही म्हणून जायना तुजी बशील निमित्त ना लागीं नेमको एक्सपेक्टेशन धरयता तांणी नाही तशें नाही आतां म्हळ्यार कसं घुसवा चढाव वतात मिगेले स्ವಂತ अनुभव फ्रेशर्सांक घेवचें केलो पण तांणी तांकां केलो परफॉर्म करूं जायना ताजे नंतर ताका सदांवत आमकां मस्त एक लॉस जाता म्हळ्यार 2-3 महिने भितर तांणी म्हणटाचे म्हाका हें मात्या वचना कळना म्हण ताका मात्या वचना कळना म्हणटा 3 महिने जावन आसता तेदन 3 महिन्याक हांव दिवन आसता वय ताजे खातीर हें पण हांव ಸ್ವಲ್ಪ चेंज केलां
एक्सपिरियन्स असेल कॅन्डिडेटाक हें करचें खातीर हायर करचें केला एक्सपिरियन्स कॅन्डिडेट म्हणल्यार ताका ಸ್ವಲ್ಪ लायक दिवंक जातलें कळ्ळें मागीर केलो पण आमी क्लायंटाक वेरी डिपेंड क्लायंट बिलींग आसतना तें आमकां कशी म्हूण सांगून एक अकोमोडेट करून घेवन आमी करपाक जाता तशें हांव हें केलेलें ओके सॉफ्टवेअर इंजिनियराचे कोणी असल्यार तुमगेले गुर्ताच कोणी असल्यार तांकां एक तुमी सांगोयता तशीच आमी नेक्स्ट कामां वच्ची पशी फुडें स्क्रीन आनी चेंज जाता पुरा नांव आनी येता कोण कोणाले काम खंय खंय अवेलेबल आसा म्हूण सांगून जशें की एक लायक ऑपॉर्च्युनिटी तुमगेले कंपनीन तूं येस म्हणून आतां कळ्ळें बारी लायक ऑपॉर्च्युनिटी जावा PHP ओरेकल हें पुरा नवेची नाही नाही हें साधारण वय नाही नाही हें ऑलमोस्ट कसं म्हणे आमगेले ते प्रॉडक्ट तांतू आसा बेसिकली तेंची तांतू बेस लायन तांतू आसा तेंची ते रिलेटेड असेल जावका म्हूण सांगून ಸ್ವಲ್ಪ सिनियर मोस्ट म्हळ्यार आमगेले वेरी सन कंपनी मस्त सन कंपनी स्टार्टअप कंपनी सो तशी नेक्स्ट कामाचे लिस्टिंगाक वतस आमी खंय काम कसं काम म्हणून प्रपोज स्क्रीना वयर रायलें सॉफ्टवेअर इंजिनियराची काम सॉफ्टवेअर इंजिनियर 4 जाण जावका म्हूण आसा हें बेसिकली BMCA आनी BCA सेम तसलेची 2 years ऑफ अप्रॉक्सिमेट एक्सपिरियन्स जावा PHP ओरेकल फ्रेशर्स पక్కన आसल्यार तुमी बुदंतस म्हण जाल्यार तुमी कॉन्टॅक्ट करात हें लोकेशन बँगलोर आमगेले फ्रेंडाल कंपनी सॉफ्टबी म्हूण सांगून तशी इंग्लीश कन्नड हिंदी तागेले मेल कॅन्डिडेटाकच ಸ್ವಲ್ಪ प्रिफर करता आसा कसं जाल्यार म्हळ्यार ताका इम्प्लिमेंटेशन वच्चें आसता म्हूण सांगून वेरियस बँक्स पुरो इम्प्लिमेंटेशन वच्चें आसता तशी एक रिक्वायरमेंट हें सॅलरी नेगोशिएबल हय सॅलरी अगेन नेगोशिएबल ताणें अप्रॉक्सिमेट 21,000 दिता म्हूण सांगलां ताणें कळ्ळें तशी इवन फ्रेशर्स आसल्यार जाता एकोमोडेशन कसं म्हूण पळया मागीर इफ समथींग लायक आसल्यार एकोमोडेशन पळय आतां पयर हांवें एक लास्ट टायम एक रिक्वायरमेंट अशी घाललें एक 120 ओपनिंग्स म्हणून हाका जॉबाचे खंडपट फोन येयलो म्हाका वय म्हळ्यार इट्स फॉर डेटा एंट्री आमगेले युनियन बँक सर्विसेस लिमिटेड तांकां बॅक ऑफिस प्रोजेक्टा खातीर खंडपट फोन येयले सादारण एक 3-4 फोन येयले वय म्हळ्यार जेनाक जॉब जावका आतां केलो जाणां तूं मस्त डेस्परेट आसाचे BCom जालेले पुराय एक म्हळ्यार कॉल येनी जाल्यार वापस हें करता वय 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 म्हळ्यार एकल्यान आतां 3 चॅनल फोन येयले म्हळ्यार एकल्यान 3 पंत केल्यार म्हाका कितले जाले कॉल तशी पुरो जाता डेस्परेट म्हळ्यार पेशन्सली उलोवंक येता आतां केलो पंत हांव एम्प्लॉयर रिक्वेस्ट करचें म्हळ्यार तुमकां आतां तुमी केलो तुमगे रिक्वायरमेंट पोस्ट करून आसता आमी केलो पंत केलो चेडून ಸ್ವಲ್ಪ डेस्परेट जावन अनटायमली कॉल करता आमी रिक्वेस्ट करता तांकां अनटायमली कॉल करूं नाकाचें म्हणून जाल्यार पेशंटली एक पंत तांकां एक उलयाचें तांगेलें चंद करून म्हळ्यार केलो जेन्ना भारी डेस्परेट आसताचे आनी भारी एफिशियंट आसता चेडूं आजकाल तशी तुमी ಸ್ವಲ್ಪ तांकां एक गायड केल्यार एक तांकां एक सपोर्टीव जावन उलयल्यार लायक नेक्स्ट हाकोवच्या लिस्टिंगाक वचा स्क्रीना वयर येता पळया आयले फुल स्क्रीन केल्यार येता आमी पुरो जनाक एक चंद लागीं देखून दिसता कसं पुरो काम आसा म्हणून हें एक वेल व्यू बार एंड फॅमिली रेस्टॉरंट म्हण सांगून हांकां चायनीज आनी इंडियन कुक वेटर आनी बारमॅन कॅशियर म्हळ्यार वेरियस ओपनिंग हांगेल्यान आसा सो रिलेवंट एक्सपिरियन्स सॅलरी अगेन नेगोशिएबल म्हूण सांगलां जॉब लोकेशन बेलतंगडी जाता धर्मस्थळा बेलतंगडी ते कडेन मेल रूरल कोण आसा की बेलतंगडी उजरे या भागांत कोण आशिल्ले की तांकां एक हेल्प जाता तांकां वेटर कंप्युटर बिलिंग रिसेप्शनिस्ट ऑलराउंडर वय ऑलराउंडर म्हळ्यार पुरा म्हळ्यार रिसेप्शनिस्ट म्हळ्यार तो ಸ್ವಲ್ಪ एक्टिव जावन एक ऑलराउंडर सो एक बिलिंग एक हें करता वय 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 आनी रिसेप्शनिस्ट कशें म्हळ्यार एक पंत ते सेट जाल्यार ते कामाक सुमार थंय आसता रेस्टॉरंटाचे आमकां कलर आसना ते एक तोंडी पळोवनूच करेक्ट करेक्ट कस्टमर आले टू इंटरॅक्शन आनी उरलाप पुरो जावन तांकां एक लायक रिलेशनशीप बिल्ड जाता वता कॉन्टॅक्ट नंबर दिला 9008406253 म्हणून कॉन्टॅक्ट नंबर दिला आनी चढावत तुमी पुरो जाणां हांव सांगचें ट्राय टू बिकम ऑलराउंडर्स आतां पक्कने आतां हांव अकाउंट्साचें असो म्हणलें BCom आशिल्लो तूं हांव BCOMाचें मेळका म्हण हट दोन बस नाकाचें कितले की जायना फुडें आमगेले लेझर सॉफ्ट म्हणून आमगेले कंपनी 2000 आमगेले बॉस सुरेश कामत म्हणून ताणें मस्त जनाक हेल्प केला ताणें
चढावते घेतील जान बीकॉम जालेले तसल जाना घेवन ट्रेन कोन जॉब दिवन आज साधारण ಕೆಲವು ಜನ 3-3.5 ಲಕ್ಷ ತय संबळ घेता तसाची म्हणजे ऑलमोस्ट वय तितलंच मंथली तितले घेता ಕೆಲವು जन VP इवन सबस्टाफ जावन असेल चालल्याकलो कसं म्हणल्यार नवीन काम मस्त असं म्हणताची काम मेळताना म्हणतले असाची कसं प्रॉब्लेम आहे नाही काम मेळतल ना म्हणे एम्प्लॉयर कसं करता म्हळ्यार पुरा एम्प्लॉयर बरी तुमकां उद्योग दिवका म्हूण सांगून पळयना ताका प्रॉफिट पळयता बेनिफीट पळयता बेस्ड ऑन अर्लियर एक्सपिरियन्स इंटरव्यू टायट करता मस्त कळ्ळें तेदना कसं जाता म्हळ्यार काम आसता ताका तें सूट जायना ते कॅन्डिडेट बैसाना कॅन्डिडेट सूट जायना म्हूण सांगून येता तें जावचें प्रॉब्लम जावचें तें काम आसता जॉब्स कितले की येता आतां जॉब्स कितले की येता तितलेची कॅन्डिडेट्स येताची ಕೆಲವು पंत कसं जाता कॅन्डिडेट्स उणे आसता ते बट जॉब रिक्वायरमेंट ಕೆಲವು स्पेसिफीक आसता ताका ते स्किल सेट ते मॅच जायना स्किल सेट मॅच जाल्यार कम्युनिकेशन मॅच जायना कम्युनिकेशन असल्यार टेक्निकल गोत्त आसना सो हें पुरे पॅरामिटर पळोवन दिवच ताणें पुरा जन 1 लाख तुमकां जॉब क्रिएट म्हूण सांगून पळयनाची ಕೆಲವು बिझनेसमॅन आसताची तांगेले इंटरव्यू प्रोसेस मस्त टायट आसता सो देर आर सो मेनी क्वेश्चन्स सायट्स गुगलांत पुरो मेळटा तुमकां इंटरव्यू क्वेश्चन्स आतां ಕೆಲವು MNC कंपनी जाल्यार तुमकां इंटरव्यू पॅटर्न्स तें पुरो मेळटा क्वेश्चन्स मेळटा बट स्टील इवन इफ इट इज एक्सपिरियन्स जॉब जाल्यार तुम्ही ते ब्रश अप करका म्हळ्यार ब्रश अप इन द सेन्स सम शिकून एक पण कळून वचुका म्हळ्यार अशी आतां पळय फॉर एग्जाम्पल हांव म्हणलें 2 years एक्सपिरियन्स म्हूण सांगून बेसीक असं क्वेश्चन निमगो घेवच्या पुरतो हांव एक्सपिरियन्स आसता म्हूण 2 years जालें सुद्दां म्हाका हें बेसीक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो ओके पळय नेक्स्ट कामाचे डिटेल्स स्क्रीना वयर येता तेन्ना तुमी पळय आयले स्क्रीना वयर कसं म्हळ्यार पार्ट टायम और फुल टायम मल्टिपल एक ओपनिंग्स म्हूण घाला वय ओके कसं पुरं काम असतं नाही ते एक सॉफ्टवेअर कंपनी मल्टिपल ओपनिंग म्हळ्यार एका लायनान कसं लागल म्हळ्यार तांणी तांगेले EI तांगे www.ei.study/careers म्हूण तांगेले एक लिंक आसा आमी फ्लॅश केला त्या लिंकाक गेल्यार देर आर वेरियस टेस्टिंगाक डेव्हलपमेंटाक सॉफ्टवेअर कंपनी डेव्हलपमेंटाक टीम लीड तशी मस्त रिक्वायरमेंट आमी पळयले आमगेले दोळे गेले तशी ताजी घेतर आतां हें बरी एक कडेन आसल्यार वॉट्सॅपांत आसल्यार एक कडेन गूण आसना आतां आमगेलें हें जाल्यार आमगेलें एक वेल रेप्युटेड मिडिया वेर वी आर ट्रायंग टू हेल्प GSB उद्योग थ्रू तशी जेन्नाक आमकां कसं एक सान माहिती मेळ्ळ्यार आमी जल्दी तितले स्प्लॅश करता इफ इट इज जेन्युनिटी चॅक करताचे आमी हय जेन्युनिटी चॅक कोर न्हू म्हळ्यार जेन्ना मेळ्ळो कोणाक काम मेळ्ळो म्हूण सांगून तशी थँक जालें आतां नेक्स्ट सेल्स अँड सर्वीस इंजिनियर मेळ्ळें एक रिक्वायरमेंट आसा तें आतां स्क्रिना वयर येता तुमी पळय आयलें सेल्स अँड सर्वीस इंजिनियर बी डिप्लोमा इन EEE or ENC instrumentation mechatronics MSc or BSc in electronics पण आनी कसं सांगला 2 to 3 year एक्सपिरियन्साचे जाता आनी फ्रेशर्स जाता म्हूण सांगला कळवा सॅलरी नेगोशिएबल म्हणला जॉब लोकेशन मुंबई गोवा पुणे हैदराबाद वय म्हळ्यार इतले दीस आमी बरी मंगळूर फोकस केलो जन विंगड केलो जन निमगे तशी न्ही हुबळीची निमगे तशी अर्धाक एक पण तेकला हुबळी निमगेलेलो आशिल्ले हुबळींक कसं आसा म्हणून सो हें एक हुबळी ओपनिंग आसा आनी स्पेशल ताजी तर इंस्ट्रुमेंटेशन तशें तसल पुरो आसा रिक्वायरमेंट ओके तशी फोन नंबर फ्लॅश केला 9900641117 आणि एक ईमेल ID दिला hr@circo-labworld.com म्हणून सांगून म्हळ्यार अंत एक लायक आसा circo-labworld.com म्हणून सांगून तांगेले वेबसायट दिलेली मात आतां जीमेल दिल्यार कळना तशें दिलेलें मात तुमी जेवकलो ते कंपनी कसं करता म्हणून एक पण एक ಸ್ವಲ್ಪ होमवर्क करायचे पक्कन सर्च करीत चेक करून पळयाची म्हणजे सेल्स अँड सर्वीस इंजिनियर म्हणटा इन्स्ट्रुमेंटेशन म्हणून आसतालें आतां कशें म्हळ्यार सर्च कर रिसर्च कर काय म्हणून आमी सांगता म्हणिना एक Amazon फ्लिपकार्टांत एक प्रॉडक्ट घेवका म्हणजे 1000 कडेन रिसर्च करून मागीर वचून जेन्ना प्रॉडक्ट घेवचे तशें जावन प्रति विशयार पुरा जन गुगला वचून एक पण पळोवन जस्ट पळोवन गडबड आनी हांव मस्त जाणा सांग चितलेची आतां जॉब मेळ्ळी म्हण सुद्दां तुमी ट्राय करता आसाची डेस्परेट जावं नाकाची खंयचे कारणाक डेस्परेट जावं नाकाची आनी कसं न्ही रॉंग डिसिजन घेवं नाकाचें काम मेळ्ळी म्हण सांगून काम मेळ्ळी उशीण जालें आतां इवन केलो पण तुमी कामार आसून तुमकां पक्कने काम वचून आसा पुरो प्रॉब्लम जावन आसा पुरो मस्त एक डेस्परेट जावचें कसं न्ही जिवाक कसं न्ही हें कोन्न घेवचें
फॅमिलीक म्हळ्यार तुमगेले जीवन मस्त इम्पॉर्टंट फॅमिली म्हळ्यार आमी दुड्डू मनशान केलेले शिवाय मनशान केलेलो ना दुड्डू हें न्ही सो तशी डेस्परेट खंयचें हें कोनाकाची पेशन्स ट्राय कितले ट्राय केला आनी 4 जणांक मेळाची ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗೆ असं ना म्हणणे एक विजिट करायची आता हॉटेल इंडस्ट्रीचे म्हणलें हॉटेल इंडस्ट्री ताका एक जॉब जावं आतां आमी कितले की फ्लॅश करताचे जाल्यार तुमकां तांतू खंयचे सूट जाय न्ही मेळ्ळी जाल्यार जस्ट एक पण चॅक करचें जस्ट गेल्यार कितले हॉटेल्स आसा म्हण लिस्ट मेळटा मंगळुरां कितले आसा म्हण एक पण दिता एक होटला विजीट करचें पर्सनल विजीट पर्सनल फोनार निमगूच न्ही फोनार जॉब आसपा म्हणून तो कोण की रॉंग पर्सन काडूंक पुरो पर्सनल विजीट करता तेका हांगा तेन्ना एटलिस्ट कॉन्टेक्ट जाता केलो पण हांव सांगचें रिक्वायरमेंट आमगे लागीं आसता जाल्यार आमकां तें म्हळ्यार आमी ओपन कोर नासनाची म्हळ्यार सांगून नासनाची वर्ल्डाक रिक्वायरमेंट आसता म्हणून सांगून ते तांगे लागीं आसता तांगेले भितर आसता तेन्ना तुमी वचून उलयतना मॅच जाता येस नेक्स्ट कामाक वचा जॉब टायप मॅनेजर म्हळ्यार येता स्क्रीनार आतां तुमी पळयता मॅनेजराचें काम खंय मॅनेजर आणि रिलेवेंट एक्सपिरियन्स रिक्वायर्ड म्हळ्यार मॅनेजरान कसं पुरो काम करता मॅनेज करचे गोत वचपा जाता संबळ 15,000 कशी मॅनेजरा 15,000 ओके कुंदापुर म्हूण सांगलां जॉब लोकेशन कुंदापूर म्हूण सांगलां आनी एज लेस देन 50 म्हळ्यार 50 केलो पण ಸ್ವಲ್ಪ एज जन आयल्यार ताजे तांणी एक पर्टिक्युलर एज लिमीट कट ऑफ 50 दवरला कॉन्टॅक्ट नंबर ताणें दिला दॅट इज 9448107866 आनी एक 9449330597 आनी 9008515307 म्हणून 3 कॉन्टॅक्ट नंबर दिला मेल कॅन्डिडेटाक तांणी प्रिफर केला म्हळ्यार मॅनेजर पोस्ट म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ स्टोर रूम टायप हें एक तांगेलें एक आसता आणि एक ऑडियन्स पळयतल्यांक आमकां सांगता प्रति बुधवार संजवाड 7 गंटेक लाईव्ह प्रोग्राम यूथ ऑफ GSB आसता तुम्ही पळयता तुम्ही लागीं घराच्यांका फ्रेंड्स फॅमिली कोण आसा की तांकां सांगायची कामाच कसं रिलेटेड जावक जाल्यार आत्ता पळयनातल्यार ओडना रेकॉर्ड जेवन हंतू आसता ಅದನ್ನ पळयाची जाल्यार उद्योग जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज तुमके शो मुखांतर लाईक कराची कमेंट कराची शेअर कराची आमगेले तशी आनी कसं म्हणचें म्हळ्यार तुमकां बरी लेटेस्ट एपिसोड मात पळोवं नाकाची प्रिवियस एपिसोड पळयाची केलो पुरो आमी टिप्स दिवन आसता तांतो केलो पुरो पॉयंट्स तुमकां दॅट मे बी हेल्पफूल फॉर यू तशी आता आमी नेक्स्ट कामाचे एक इन्फॉर्मेशन वच जाल्यार L2 प्रोडक्शन सपोर्ट म्हळ्यार सॉफ्टवेअर जॉब L2 म्हळ्यार लेवल 2 म्हणून आसता लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 म्हणून सांगून पुरो आसता म्हळ्यार L2 तूं कसो जाता म्हळ्यार बेसिकली तांकां सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट आसना ओन्ली अ सपोर्ट इम्प्लिमेंटेशन तसो टायप वर्क आसता कळवा प्रोडक्शन ट्राय करते BC वय ग्रेजुएशन इज अ मस्ट ग्रेजुएशन पूरा साधारण पूरा जावप ग्रेजुएशन BCN ना BCom आनी जायना कसले म्हळ्यार कशें जाता तांकां टायम म्हळ्यार तांकां तें टायम चड जाता कर येता कर जायना म्हणना तांकां टायम जावप शिकयताना टायम चड वता वय आनी हें लोकेशन तुमकां चेन्नय आसा वय फर्स्ट टायम आमी चेन्नयची जॉब पब्लीश करता तशी पॅटर्न्स म्हणून कंपनीचे सो नेगोशिएबल आसता सॅलरी जावा J2E वेब एप्लिकेशन वेब सर्वीस आसा युनिक्स RDBMS और एंड SQL फायनान्शियल सॉफ्टवेअर एक्सपर्टायज ಸ್ವಲ್ಪ कसने ಗೊತ್ತಸ್ಲಾರ म्हळ्यार खंयचे फिनाकल तो खंयचे ಗೊತ್ತಸ್ಲಾರಿ जाता AWS अमेझॉन वेब सर्वर आनी MySQL इज अ डेटाबेस ताजे ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ असल्यार लायक इवन पक्कने तुमकां केलो पण तांतू खंयचे एक दोन टेक्नॉलॉजी ಗೊತ್ತ ना जाल्यार प्रॉब्लम ना एक पण ताका नंबर दिला सीता लक्ष्मी म्हणून तिगेलें नांव 9940498561 म्हणून तांकां कॉन्टॅक्ट करून उलयता आनी पक्कने तुमी इन केस तुमगेले विंगड कसने लायक विंगड कसने आसा फ्रेशर जावन आसल्यार तुमी जावं केले पण कॉन्टॅक्ट करून उलयता चेन्नई लोकेशन चेन्नई आसा ओके आनी नेक्स्ट DRDO कामाचे रिक्वायरमेंट डिफेन्स रिसर्च कसं DRDO ऑर्गनायझेशन डिफेन्स रिसर्चाचे तांगेलांतू म्हळ्यार हांव अशी पळयलें मस्त ओपनिंग्स आसा तांगेले सायंटिस्ट junior scientist तसलो मस्त ऑल ओवर इंडिया केलो रिक्वायरमेंट आसता तांगेले रिलेवेंट एक्सपिरियन्स अप्रॉक्सिमेट 13 to 15 आसता म्हणून हांव मी अंदाज लायक 15 इज द बेसीक हें नॉर्मली तुमी कसो करता म्हळ्यार तूं रेफर दॅट RAC.gov.in
त्या वेबसाईट आवचून तुम्ही ऑनलाईन अरे अप्लाय करू का म्हणजे तुमगे रिलेवंट कसं नाही असलं स्टडी कोण घेऊन अप्लाय करू का म्हणजे मस्त असं वेब ओपनिंग आहे ओके मस्त ओपनिंग असतं तो ओके नेक्स्ट वचा नेक्स्ट कुक पण रंदप करता म्हळ्यार व्हडले एक ऑपॉर्च्युनिटी केन्नाय उलयतना येता पळय स्क्रीन रायल पळय हे इंडस्ट्रीज खंयची ओणी जाल्यार फूड इंडस्ट्रीक एक ओणी जावची म्हणलें चडच जत्तस पूड कदनके खंयचे कालांत उणें आशिल्लें अशें पुरो जाल्यार वाराक एक पट्टी पोणी झोमॅटो स्विग्गी दोन कसं नाही हाडू का म्हणलें एक आशी पुरो जनके आसता आनी कशी म्हळ्यार स्वल्प पोट्टा बूक जाल्यार पुरो डायरेक्ट हात मोबायलार वता ऑर्डर करचेच म्हळ्यार तितले सुलभ जाला निमित्त तसं लायक कुक ऑपॉर्च्युनिटी एक आस काही हांगा मंगळूरांत तो आसा म्हणून आसा वय 9482029479 म्हणून कॉन्टॅक्ट नंबर आसा घराक म्हणून हें घराक म्हळ्यार एक पर्टिक्युलर टायमार येवन कोरून वचचें वय वय पोरून वचचें हें खंयचे कंपनी आतां इतले दीस इतले वेळा आमी कंपनी पुरो सांगलें हें एक स्पेसिफीक घरा खातीर रिक्वायरमेंट आसा मेल ऑर फिमेल कुक निमगेलो आतां न्ही सो तांणी कॉन्टॅक्ट करून घेवन नंबर आनी ओनली मे बी ड्युरेशन शॉर्ट ड्युरेशन 2 घंटो चमकलो तें काम केलें आनी सांगतना म्हाका एक उडगास जालें नवीन हांव मुंबयन थंय आशिल्लो सुमार टायमार मुंबयन काम करतना कशें म्हळ्यार थंय हावस शेफ्स म्हणून आसाचे म्हळ्यार कशें म्हळ्यार घरांत आतां एक पर्टिक्युलर म्हाका कसके एक रांदप करचें भारी गोतच चंदकोन गोतच म्हळ्यार ते एक वेबसायट क्रिएट केलेलो तांणी हांव आतां कसकी दाळीताय बारी बेस्ट करता मिगल दाळीताय सर्वीस मात्र त्या वेबसायट मात्र आतां तूं पुरी भाजी बारी लायक करता तुका पुरी भाजी त्या वेबसायट आसता तांणी कसं करता म्हळ्यार आमगे घरा येवन म्हाका कितले ऑर्डर आयला म्हणून म्हाका कळटा म्हाका नोटिफिकेशन येता तांणी व्हरताचे असल एक कॉन्सेप्ट मेट्रो सिटीजांत आसा सन सिटीक येयनी आनी काही ताका म्हळ्यार हें लॉजिस्टिक्स ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತೂ कष्ट आसा प्लस कसं म्हळ्यार हें एक्सपेन्सिव्ह जाता ताका म्हळ्यार एक प्लेट आयल्यार तांणी करका जाता जाल्यार व्हेरी नायस कॉन्सेप्ट म्हळ्यार हाऊस वायफ्साच्या पुरा मस्त जन बायल मनशां लायक रांदप करतलो आसा आमगेल्या कम्युनिटीन मस्त जन आसा तांणी असल एक कसं एक कॉन्सेप्ट करीत आनी हांव म्हगेलो अम्माक आतां 71 एज तिका तिन कसं लायक केला आम्हा बार लायक जाला आमी नेक्स्ट एक अज्जे एक हॉटेल करूं म्हणचे केन्नाय तसं एक ऑपॉर्च्युनिटी बार लायक वय 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 म्हळ्यार तांणी करून स्पेशलायज्ड आयटम तांगेल घरात एक वाराक एक त्या माई कसकी करता खंय बार लायक करता तेगेला त्या माईयाला हाडुया म्हणून हाडयता मस्त जन आसा जाल्यार तुमी कोर म्हळ्यार केक्स आतां आफ्टर कोरोना केक हायेस्ट जाल्लीची वय केक म्हळ्यार तुमकां कोरोना पोस्ट कोरोना मस्त जन केक शिकलींची घरांत बसून आनी आतां मस्त युट्यूबांत पुरो मेळटा विडियोज पळोवन कशें करचें म्हण सांगून कसं जावका जाल्यार मेळटा एक ट्रायल एंड एरर करताची केलो जेन्ना लायक क्लिक जाता फूड इंडस्ट्री केन्नाय एवरग्रीन तुमी सांगल्या वरी आनी नेक्स्ट एक जॉबाचे किंडर गार्डनान तूं कोऑर्डिनेटर जावन एक काम आसा काय बारी चंद काम म्हळ्यार चेडू ಒಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ करचे कशी दीस वत म्हणून कळना तसले काम किंडर गार्डन सॅलरी नेगोशिएबल मंगळूरांत वची हिरा स्कूल म्हणून सांगून एक आसा हांगेले रिपीटेड रिक्वायरमेंट येता हिराचे चडावत वय येता आसता तशी कॉन्टॅक्ट नंबर दिला 9844633766 म्हणून सांगून रिपीटेड रिक्वायरमेंट येता आसता हांगेले सो कोणी पक्कन टीचर्स आसल्यार पक्कन थंय वचून मेळणे वयता आनी तुमकां ट्युशन्स हांव सांगचें तुमकां पक्कन कसं न्ही एक खंयचे एक विशय ಸ್ವಲ್ಪ ब्रश अप म्हळ्यार शिकून घेवन ट्युशन्स कडेन येता ट्युशनाक मस्त डिमांड आसा मिगेल दुवेक हांव एक कडेन घाला ट्युशनाक लायक शिकयतात आनी मस्त वय फुडल्यावर सांगला वय वय ट्युशन्स भारी हें आसा म्हळ्यार इवन आमी नेक्स्ट केलो ट्युशन टिचर्सांक आपोवंक तांगेले एक्सपिरियन्स कशी म्हूण सांगून म्हळ्यार दॅट इज ऑल्सो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट घरांत बसून आसतना हाऊस वायफ शिकून आसताची केलो जेन्ना पयरेकली कॉल केलेले एमटेक जाला एकलेले मागयले आमगेले ती चॅनल पळोवन सांगून तिने कॉल केले हांव ती म्हाका तें आमगेलें तें हांव म्हणलो एक डेटा एंट्री जॉब ताजी कशें की रिक्वायरमेंट निमगीत आशिल्ली हांव निमगेलें कशें एक्सपिरियन्स एमटेक ना तुमकां इतलें सान कामाचें नाका तुमकां विंगड कसं एक क्रिएट करून दिता म्हळ्यार हें सांगता स्वल्प वेट कराचें म्हूण म्हळ्यार म्हाका सानाचें तें डेटाक घालचें नाका म्हणून समथींग वील गिव सो आमी नेक्स्ट असल पुरे रिक्वायरमेंट एक केलो कंपनीसाक ताका जावंक येता उलोवन घेवन आमी वर्क फ्रॉम होम की तसलें कसं करूं येता नेक्स्ट एक लिंग्विस्टिक्स एंड लँग्वेज एंड साऊंड शिकूच तसले एक भारी चंद काम म्हळ्यार तांतू मस्त एक्सपिरियन्स जाल्ले आसताची
आणि शिकिले असताची तांकां एक लायक एक ऑपॉर्च्युनिटी हांगा सर म्हळ्यार इट रिलेटेड टू लँग्वेज आतां कोंकणी जावं कोंकणी आनी ते उलोवची कशी म्हण सांगून बोली कशी म्हण सांगून तसले त्या टायपाचें एक रिक्वायरमेंट आसा रिलेवंट एक्सपिरियन्स म्हण म्हणलां म्हळ्यार हें ಸ್ವಲ್ಪ डिटेल आनीची कोणे तसले कोणे आसता पळय लेक्चरर्स तांणी फोन करून निमगुका कॉन्टॅक्ट नंबर दिला 9482029479 आनी तांगेले ईमेल आय डी दिला cynthiHC@gmail.com म्हण सांगून दिला सॅलरी नेगोशिएबल आसता हें फर्स्ट टायम हांव एक ಸ್ವಲ್ಪ विंगड टायप रिक्वायरमेंट मेळ्ळें म्हाका करेक्ट आणि लास्टाक एक वता आसा रंगोली डिजिटल्स हांगेले एक रिक्वायरमेंट आसा अकाउंट असिस्टंट मेळ्ळें ते आमगेले स्क्रीनार येता आयचे रिसंटली घाललें तांणी पब्लिश केलेलें तसले एक अकाउंट असिस्टंट म्हळ्यार टॅली मायक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल आनी इंटरनेटाचें नॉलेज जेवूंक जाता वय रंगोली डिजिटल्स म्हळ्यार आमगेले हांगा आसा इंडस्ट्रियल एरियांत आसा सो थंय एक रिक्वायरमेंट आसा म्हणून तांणी घाल्लेलें आसा ते पोस्टर आमकां मेळ्ळें बरें चांग एम्प्लॉयर तांणी मंगलोर आनी बँगलोर तांगेले आउटलेट्स आसाचे ओके हें इतलें जेल्लें आजी नवीन टायम उलयता आमी मस्त इन्फॉर्मेशन आजी दिल्लें जावन मस्त जाणांक एक खूश जावन आसतले आजी नाही वग्गी एक तीन जॉब वाजून सोडचे वग्गी तीन एक मिनिट भितर एक झेन्सॉर टेक्नॉलॉजी स्लाइड नंबर 17 वय टेस्टर 4 to 6 years कॉन्टॅक्ट नंबर पूना हैदराबाद कोलकाता न्यू दिल्ली कॉन्टॅक्ट नंबर 701932360 म्हण सांगून एक आसा आनी एक मोबायल प्रोग्रामींग ताजे फुडले स्लाइड 16 स्लाइड 3 years of experience हे अर्जंट रिक्वायरमेंट आसा इमिडिएट रिक्वायरमेंट आसा एंड्रॉइड डेव्हलपर कोणाकय मोबायल प्रोग्रामींग वता आसल्यार कॉन्टॅक्ट नंबर 701932360 बँगलोर वर्क फ्रॉम होम दिता म्हण म्हणा तांणी आनी एक ताजे नेक्स्ट ताज्या पयशे फुडले पार्ट टायम जॉब्स हे आनी एक दॅट इज कॉन्टॅक्ट नंबर 12 to 15,000 म्हणला 9845444533 हे कॉन्टॅक्ट नंबर रिलेवंट पार्ट टाइम कसं नाही डेटा करेक्शन्स तसं कसं नासता वय तसं तांणी डिटेल घेवचे म्हळ्यार मस्च्यान पार्ट टाइम जॉब कसं नासता निमगे ताचे हाऊस वाईफ पुरा तशी कोणे तुम्ही चेक केला वय 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 आनी एक ताच्या पयशे फुडले एक स्लाइड आसा 13 टीचर्स आनी तो दॅट इज मंगळुरान तो लिटल मिलेनियम म्हण सांगून एक हें 9903318941 म्हण सांगून मेल ऑर फिमेल सो इतले आमी एका आजी कितले 17 जॉब्स सांगले DRDO वता तो मस्त आसा रिक्वायरमेंट दयकोन ते दिल्लेले वेबसायट चेक कराची DRDOचे मस्त रिक्वायरमेंट आसा इट्स आनीकी ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಬ್ ಸಂಕ ಟೈಮ್ ನಾ ನಮಗೆ 30 minutes 30 minutes ಆಜೆ ಚಂದ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಶೋ जावन आज मस्त इन्फॉर्मेशन उलयताची मस्त दिला आमी जावन तुम्ही पुरा ते आयकलीच म्हण लागता नवीन आजी एपास तू येवन मोगान आमगे एक विषय पर सांगले आनी तू एक लायक एक जबाबदारी घेता म्हळ्यार हें खंयचे पुरा काम आसा पळय तें फोन कोर न्हू करेक्ट वे नाम है पूरा चेक करचे नवीन सो थँक यू नवीन नमस्कार हे आयचे GSB उद्योग कार्यक्रम जावन आशिल्ले प्रति बुधवार रात्री 7 ಗಂಟೆ तकून 7:30 ताईं एक अर्ध घंट्याचे चंद कार्यक्रम तुमगे फॅमिली फ्रेंड्साक सांग्याची हांगा काम आसा म्हूण सांगून नातले लिंक पेटोवन दियाची तांणी सुदितलीच इतली वेळ हे कार्यक्रम पळयले खातीर धन्यवाद तशीची मस्त लाईव्ह कार्यक्रम यूथ ऑफ GSB येता आसता पूरा कार्यक्रम पळयता रावची थँक यू नमस्ते